पास्काचोय 6वें सातोळे सोनवार जुवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान अध्याय 16 वळी 23 ते 28। जेजून आपल्या शिसांक म्हटले, म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितेंय मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलो। आजून पर्यंत तुमी म्हजे नांवी कितेंच मागूंक ना। मागात आनी तुमकां मेळटले आनी असो तुमचो आनंद पूर्ण जातलो। हे सगळे हांवें तुमकां वपारांनी सांगलां, पूण असलो वेळ पावत आयलो की हांव आनीक तुमचे कडेन वपारांनी उलोवचो ना, पूण बापा विशीं उगडापी उलयतलो। त्या दिसा तुमी म्हजी नांवी मागतल्यात आनी तुमचे खातीर हांव बापा लागीं मागतलो म्हूण हांव तुमकां सांगिना। कारण बाप खाशा म्हजो मोग करता, कित्याक तुमी म्हजो मोग केला आनी हांव देवासून उब जाला म्हूण तुमी विस्वास दवरला। हांव बापासून उब जाला आनी संवसारांत आयला। आतां संवसार सोडून हांव बापाशी वेता। जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता। नियाळ प्रितीच्या भाव भयणांनो, जेजू म्हणटा, म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितें मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलो। देखून आमी मागणें करता तेन्ना जेजूच्या नांवान बापा लागीं मागणें करूंक गरजेचें। जेजू जाता आमचो मध्यस्थी। ताणें सदांच देवा बापाची खोशी केली, तर जेजू भाशेन आमी देवा बापाची खोशी करून तीच कृपा आमकां आयच्या दिसा मागुया। आमेन।